कुट्टाळेच्या पुलाची कामां नेटान चालू आसा, मात येरादारी करपी लोकांक ताचो त्रास सोंसचो पडटा. पुलाचें काम चालू आसतना येरादारी यो वच करपा खातीर सरकारान वेवस्था केल्ली ना. थंय पुलीसय दवरिल्ले ना. देखून परती परती येरादारी करपी गाडयांची रांग लागता आनी लोक ट्राफिक जाम जाल्ल्यान 2-3 वरां शिरकातात. आदींच सबंद रस्त्याक फोंडकुलां पडल्यांत. धड गाडयो चलोवपाक मेळनात आनी तातूंत कुट्टाळे पुलाचेर काम करपी गाडयांचो त्रास. लोकांक त्रास जाता हें दाखोवपा खातीर गोंय काँग्रेसीन कुट्टाळे आंदोलन केलें. पक्षाचे सगळे मुखेल कार्यकर्ते आंदोलनांत वांटेकार जाल्ले. मात आंदोलन करतात म्हूण तांकां पुलिशेन अटक केली आनी उपरांत जामिनाचेर सोडयले. पळयात काँग्रेसीचें म्हणणें. आयज जे जाल्ले आसा, गोवा प्रदेश कमिटी अलॉंग विथ महिला काँग्रेस आणि सगळे काँग्रेस कार्यकर्ता आम्ही जुवारी ब्रिजेचेर गेल्ली एक पीसफुल प्रोटेस्ट करपाक. वी हॅड फर्स्ट ओनली टोल्ड दॅट वी विल बी वॉकिंग फ्रॉम द कोर्तालीम क्रॉस टिल द आगासाई पुलीस स्टेशन. Peaceful protest without any placards, without rasta rok, nothing. But to our utter shock, we were shocked to see around 100 of police deputed at the site. There were big officials from PI ranking to the SP ranking. We spoke to them and we told them that the government has failed on all the sides. The PWD has failed. The roads are with potholes. दुसरे ताका आमी सांगले RTO police ना. Third, transport has failed and home ministry has failed. But पोवपाक गेल्यार जेन्ना आमी सांगले तेन्ना they tried to convince us not to even stand there, not to even peacefully walk. आमी सांगले तांकां आमी दोग जाण चलतली, peacefully वतली, but we were stopped. And when I said that nothing doing, when we have said that we are condemning, because पोवपाक गेल्यार फाटे 2-3 म्हयने जाले लोकांनी खूब त्रास पडपाक लागल्यात. लोक जो 9 वरांचेर जॉबाक पावपाक जाय, पणजे मडगांव साकून भायर सरता, ते लोकांक 5 वरांचेर भायर सरपाक जाय काय विचारपाक हांव सोदताय गव्हर्मेंटाक. जे लोक 7 भायर सरता ते खंय तरी 11 कामाक पावतात. थोडे लोक GMCत वचपाचे पेशंट आसता. एम्ब्युलन्सेस आर स्ट्रँडेड. टू आर शॉक टू टेल यू देर वर 2 पेशंट्स हू हॅव इवन डायड because they could not reach at time on time. There was one lady who was going to deliver a child. She ended up delivering in the vehicle. Who would have taken the responsibility if that lady and the child would have been dead today? As government सगळ्या साइडीन फेल झालं आसा. We understand that this work, this mismanagement is taking place because the work of the bridge is going on. There are potholes. But then who is supposed to be blamed? Is it not the government? I wonder whether these ministers, BJP ministers, are traveling from north to south and south to north. आम्ही आज आमचे पीसफुल प्रोटेस्ट करपाक गेल्यार जेन्ना इतले पुलीस आख्खे सोबत गोंयभर RTO असतात, चालाना दिवपाक पयले असतात ते, कोणाचे हेल्मेट ना, कोणाचे पोल्युशन सर्टिफिकेट ना, कोणाचे लायसन्सीस ना म्हणून. आणि आयज कॉमिक दिसता कित्याक आयज सगळे पुलीस ते आशिल्ले. आमी तांकां सांगला तुमकां जाय जाल्यार आमी व्हॉलंटियर दिता तुमकां. The Congress, the Mahila Congress will stand 5 of us will stand every day to help you all. But now somehow we have been given assurance that they will try to put more police force there and try to rule out. Secondly, government has no right to blame people, saying that people should maintain discipline.